तुका खबरच आसतलें की UDICE म्हणटा ते मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनाचें एक हें आसा, पोर्टल आसा आनी UDICEचेर सगळ्या भुरग्यांचें नांव रजिस्टर जावपाकूच जाय. आनी आमचे म्हाका दिसता 91% भुरगे UDICEचेर रजिस्टर जाल्ले आसा. आनी ह्या UDICEचेर रजिस्टर जाल्ल्या 91% भितर 70% भुरग्याचे नांवां बी सगळीं मॅच जाता. तातूंची अरावंड 47% मॅच आनी वेरीफाय जाल्ली आसा. पूण जेन्ना UDICEचेर तांचें रजिस्टर जालें की पयलीं सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनान परमनंट एज्युकेशन नंबर म्हणटा तो 11 डिजीट नंबर दिवपाक स्टार्ट केलो. हाजो पर्पज कितें आशिल्लो की ट्रॅकिंग ऑफ स्टुडंट, भुरगे एका स्कुलांचे सोडून दुसरे कडेन वता, एका स्टेटींच्यान दुसऱ्या स्टेटीन वता आनी तांचो एकाडॅमीक प्रोग्रेस दोनूय ट्रॅक करपाचो ताच्या मागीर फाटलो हेतू आशिल्लो. ताच्या मागीर तांणी अपार म्हणल्यार ऑटोमेटेड परमनंट एकाडॅमीक अकावंट रजिस्ट्री हो 12 डिजीट नंबर ह्या भुरग्यांक दिवपाचो तांची हें आशिल्ली, योजना आशिल्ली. आनी ह्या कामाक लागून भुरग्याचो आधार नंबर लिंक करपाक जाय आनी हें काम स्कुलानूच जातलें. दुसरी इम्पॉर्टंट गजाल हांव सांगूंक सोदता की हो डेटा आसा UDICEचो तो तिसऱ्या कोणाकूच मनशाक मेळचो ना. इट इज वीथ मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन. तो आमकांय तसो मेळना, तो कोणाकूच तो दुसऱ्याक तो आवट जावचो ना. तो 12 डिजीट अपार भुरग्याचो दिवपाक जाय आनी हातूंत भुरग्याचो फायदो आसा. पूण भुरगीं मायनर आशिल्ल्या कारणान ताका लागून त्या तांच्या पेरंट्साचो कन्सेंट जाय पडटा आनी पेरंटाचो कन्सेंट दितगीर तांचो कितें तरी प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी जाय पडटा आनी थोडे लोक मातशे फाटीं रावता. तशी थोडी स्कुलाय बी मातशी फुडें सरना, कित्याक मागीर केन्ना तरी करया असो एक तांचो आउटलूक दिसता. ते आमकां थोड्यांक संवय आसता की रिटर्न फायल करपाचें आनी कितें करपाचें, लास्ट मिनीट रावपाचें आनी मागीर ते एकदम रश जाता. पूण गोंय हें अशें राज्य आसा की गोंयांत आमी इजिली 100% अपार जावं आनी कितें जावं एचीव करूंक शकता. आमी आमचे मिड डे मिलाचें रिपोर्टींग आमचें 100% जाता जाल्यार अपारूय आमी करूंक शकता. पूण ह्या खातीर आमकां स्कुलाचें कॉपरेशन आनी त्या बरोबर पेरंट्साचें कॉपरेशन आमकां एकदम गरजेचें. हेंच लक्षांत दवरून थ्रू आवट इंडिया 9 आनी 10 तारखेक मेगा अपार दिवस म्हणून डिक्लेअर केल्या. जर कोणाकूय 9 तारखेक किंवा 10 तारखेक सुटी आसली जाल्यार एक दीस ते फुडें वचूंक शकता. पूण इंटेंशन एकूच आसा, जाता तितली अपाराची कवरेज आमी ह्या 2 दिसांनी ताच्या पयलीं आमी करपाक जाय. हातूंत भुरग्यांक फायदो आसा. भुरग्यांक डॉक्युमेंट्स लास्ट मिनीट सोदचे पडटा, एकदां मिसप्लेस जाता. ती परिस्थिती येवची ना. तर डिजी लॉकरा सारकेले ॲप ह्या अपार आयडीक लागून तांकां यूज करूंक मेळटलें. त्या भायर ते भुरगे तांचो प्रोग्रेस, तांचे क्रेडीट स्कोर्स सगळे तांकां ह्या पोर्टलाचेर मेळटले इफ दे हॅव देर अपार आयडी. दुसरें एक मिसकन्सेप्शन आसा की आधार दिलो जाल्यार फ्रॉड जातले बी अशें म्हणून. आधार नंबर म्हणटा तो एक रँडम नंबर आसा. तो नंबर दिलो म्हणून फ्रॉड जावपाची पॉसिबिलिटी ना. त्या आधारा बरोबर जर बायोमॅट्रीक ऑर आयरिस ऑर OTPचो पासवर्ड हे जर कंबायन केले जाल्यार एक वेळ फ्रॉड जावपाची पॉसिबिलिटी आसता. सो त्या खातीर हांव अपील करता तुमच्या गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान की सगळ्या स्कुलांनी भिनासतना फुडें सरचें, पेरंट्साकूय मोटिवेट करचें. आमी ऑलरेडी थ्रू PTA आनी थ्रू स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी हें करपाचें सर्क्युलर काडल्यात, इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा. आमचे BRP CRP गोवा समग्र शिक्षाचे हे सगळे करपाक कॉर्डिनेशन करपाक फुडें सरल्या. सो सगळ्यांचें कॉपरेशन हांव मागतां. आमचें गोंय ल्हान राज्य आशिल्ल्या कारणान लेट अस अचीव 100% कवरेज ऑफ अपार विदीन नो टायम. आनी सद्या आमचे 8% जाल्ले आसा. तातूंत ती सायटूय डावन आशिल्ली थोड्या दिसांनी, कितें तरी डिफिकल्टी येताली. आनी आमचें टार्गेट नॅचरली 100%.
कित्याक गोंय आयडियल लॅबॉरेटरी फॉर एनी एक्सपेरिमेंट आनी हें तर एक बरें कार्य जावन आसा. अपार जो कोण करना ताका फुडें कितें तरी नुकसाण जावंक शकता. अपार केलो म्हणून कांय नुकसाण जावचें ना, तातूंत कांय फ्रॉडूय जावचें ना, हो डेटा तिसऱ्या कोणाक एजन्सीक मेळचो ना. सो वन्स अगेन आय अपील टू द टिचर्स, हेड्स ऑफ द इंस्टिट्यूशन्स, मॅनेजमेंट अँड ऑल द पेरंट्स, न भिता भुरग्याचो आधार तुमी स्कुलाक दिया. स्कुला तो आधार लिंक करून अपार ID भुरग्यांचो जनरेट करतले आनी आमचें टार्गेट 100% अपार जनरेट करपाचें बाय 9th or 10th ऑफ दीस मंथ वील ट्राय टू अचीव.